आदलो कोरार आनी नवो कोरार. आदलो कोरार मोइजेसान दिल्लो आनी मोइजेसाक तो देवान दिल्लो. पूण मोइजेसाचे कडून घेतल्या उपरांत ताणें आनी खूब नेम तातूंत घातले आनी हे सगळे पाळूंक जाय आसलेले. कोडकारांक कितें कोत्ताले ते कोडकार म्हणून ताची पळय वस्त्रां आसलेली ती मातशी मेळ्ळी कशी आसूंक जाय आसली, कांयच्या काय पिंजलेली कशी, केंस सारके सुटून तशें आसूंक जाय आसले आनी बोब मारूंक जाय आसले ताणें. हांव मेळो मेळो म्हणजे लोक ताचेशी रावना आसलो. आनी ह्याच कोविडाच्या टायमार आमी पळयलां कशे भशेन घरांत पर्यंत आमी एकामेका सरशिल्ले पयस रावताले आनी लोकांक आमी भियेंताले. तांकां कितें तर कोवीड आसा जाल्यार म्हाकाय येत जाल्यार आमी मरतले आनी कितें म्हणून ते भशेन. आदीं 1991-92 तेन्ना एड्स आयलेले आनी एड्साच्या टायमार तशेंच जातालें, भियेंतालो लोक दुसऱ्यांक. सुई बाग घेवंक सारकी एकदम भिरांतीत जियेताली. हे भशेन जाता, आमी भियेता. आतां पळयात जेजूच्या टायमार लोक तसोच कोत्तालो आदल्या काळार तांकां सांगलेलें त्या प्रमाणे. पूण हो कितें कोत्ता कोडकार, सोमतो येता आनी जेजूशी दिमी घालून ताजे कडेन प्रार्थना कोत्ता, तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर म्हणून. जेजू म्हणटा वय ताका स्पर्श कोत्ता. कोणूच स्पर्श करनासलेलो. कोडकाराक म्हणजे कितें भियेताले ताचो कोड म्हाका येतलो म्हणून. आनी हेच भशेन हेरा सिकनेसान दुयेंसां आसात ती तशींच लोक भियेता. आमकां जालें जाल्यार कितें जातलें, कितें जावंक जाय तें जातलें, पूण आमी भियोंक फावना. म्हाकाय थंडी तशीच जालेली आसा, कोण ना कोण घेवन येता, म्हाकाय मेळटा ती. पूण हांव एक जाणो की जेजून म्हाका बरो केलो म्हणून. पूण आतां तें बरेंपण घडोवन येवच्याक ताका वेळ लागता. पूण हांव बरो आसा, सगळो वावर कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण बरो जायत वेता दिसान दीस. आमी कितें कोत्ता, बरी ना जाल्यार म्हणटा तरी बरी ना असलें सॉंग घेता, तशें आमी रावंक फावना. जेजून आमकां बरी केली, ताचें कोड म्हूण हांवें तूं रोखडेंच गेलें. आमचें दुयेंस गेलें पूण ताका थोडो वेळ लागता बरी जावपाक. हे भशेन आमी देवाक दिनवासीत रावंक जाय. तर आमी पळयता कशे भशेन हो कोडकार सारको नितळ जावन गेलो. पूण जेजून ताका कितें सांगलें, ताका शिडकायलो. तो म्हणूंक लागलो, दुसऱ्यांक सांगिनाका पूण यादनिकाक वचून सांग की तूं बरो जालोय म्हणून. हें ताणें पाळूंकूच ना, कित्याक तो इतलो मुरगोटोन खुशालकायेन सगल्या जाणांक जेजून कितें केलां पळय तें सांगूंक लागलो. जेजूक मागीर म्हणलें तूं ओगेपणांत एकसुऱ्या जाग्याचेर रावचो पडलो. पूण तरी पूण थंयसर लोक येवंक लागलो. मार्कू हो शुभवर्तमानकार दाखोवंक सोदता की जेजून व्हडली मिलाक केल्या ती ही तेंची खुर्सार मरोन तो पुनर्जीवन जालेलो आसा. ह्यो पळय तो मिलाग्री कोत्तात त्यो धाकट्यो, हें कांयच न्हय. पूण व्हडली मिलाक म्हणजे आमी सगळीं जाणां मेली म्हणटच पुनर्जीवन जातलें म्हणून ताणें आमकां दाखयलां. तें देवाच्या पुतान आमी हांगसोतान फुडें ही येतल्यां. ताका लागून आमी क्रिस्तांवां भियेनात. मरोंक भियोंक फावना. भियेतात म्हण हितूं, पूण भियोंक फावना. कित्याक जेजू सोबे तर आमचें जिवीत आसा आनी तें आसाच. बावतिस्मा वरवीं, कोमया वरवीं आनी हेर साक्रामेंता वरवीं तर आमी जेजू सोबे आसतल्या न्हय. कित्याक म्हणून भिरांत आहा म्हणजे भिरांत आसता जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता, आदल्या कोरारान जियेता. सुमूर्ती प्रमाणे सगळें करूंक जाय. करिना जाल्यार तुका खास लायतले. जेजू आमकां सगळ्या जाणांक आमचें पातक बक्षिता, आमकां वेंगयता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आमचे हे दोळे उक्ते करूंक जाय आमी. आनी ह्याच दोळ्यांनी भावार्थाचे दोळे आसा पळय ते उक्ते जाले की आमकां मागीर भिरांत आसची ना. आमी सगळीं जाणां ताच्या एकवटान रावन तो म्हजें सगळें बरें करता तें हांव करूंक आवडयतलो. आतां पावलो अशें सांगता दुसऱ्या वाचपान. कोरिंतकारां मदें कितें जाल्लें, थंयसर
दुसऱ्या देवांक कुड्या देवांक म्हणून तूं खूब बोलिबा ते समोर पिताले म्हणजे तिचो दिताले भेटयताले मागीर हे मांस सगळें काडून मागीर ती कातरताले आनी मागीर खावंक लागताले पूण हे मांस खिंचल्ले ते दुसऱ्या देवांक भेटयल्ले पण थोडो लोक कितें क्रिस्तांव कितें म्हणूंक लागलो हे मांस सारकें न्हय हें ते दुसऱ्या देवांक भेटयल्ले आमी खावंक फावना तें आतां थोडो क्रिस्तांव लोक म्हणूंक लागलो आमी एक जाणो देवाक भेटयल्ले आसा हे कुड्ड्या देवाक भेटयल्ले आसा खरें पूण आमी एकाच देवाक मानता तर ती थोडी जाणां क्रिस्तांव खातालीं पूण बाकीची खायनासलेलीं आतां पावल कितें म्हणटा तांकां आनी हांकां सगळ्या जाणांक बरे भशेन देख दिवच्याक कडेक आमी खावंक फावना तर हे भशेन केलें तर म्हणून तूं आमी सगळ्या जाणांक एक जाता म्हणजे तें तो सांगता पूण तो कितें म्हणटा हांव म्हाका म्हजें करिना हांव सगळें जेजू सांगता पळय तें करता हांव जेजूचो सल्लो घेता आनी जेजूच्या एकवटान आसा आनी तुमी जाणत कशे भशेन तो एकवटान रावलो तो आदले सुमूर्ती प्रमाणे जियेतालो आनी हाका लागून जी कोण सुमूर्ती मदें नासलेलीं तांकां नाश करपाक तो वावुरतालो आतां इतलें क्रूरपण तें सारकें न्हय म्हणून जेजूच ताका मेळटा आनी ताका ताचे दोळे मागीर उक्ते कोत्ता बाळताचे आनी ते मेरेन सान तो सगळेंच वेगळे तरेन पळोवंक लागता सुमूर्त आसा खरी पूण आत्मो म्हत्वाचो ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें फुडें वचपाक शिकयता करुणायेन आमी एकामेकाक दया दाखोवंक जाय तें म्हत्वाचें म्हणटा तो आनी कित्याक जेजून आमची पातकां बक्षिल्ल्या आमी पातक कोत्ता जेन्ना आमी सुमूर्त पाळिना तेन्ना आमी पातक कोत्ता पूण बक्षिपाचें तांकां अदीक व्हडलें काम आमी मारून उडयता तें व्हडलें न्हय हाका लागून आमी खूब पाटी सगळीं जाणां आमी हांगसर आहा तितलीं जाणां रागान आसा न्हय राग आमकां कितें कोत्ता राग कंट्रोल कोत्ता आमी तेन्ना मागीर दुसऱ्यांक करुणाय दाखयना तांकां बरे भशेन दया दाखयना आमी तांकां मारून उडय म्हणटा तसलें जिवीत आमचें जेजू सवें न्हय जेजू सवें जिवीत तांची पळय कितें पातकां आसा तितलीं आमी जेजूच्या एकवटान करूंक जाय ताका ती समोर पळोवन दिवंक जाय तो मागीर तांकां बक्षिता आनी तो आमकांय ताका बक्षूंक मदत करता आनी आमी ताका समजोली म्हणटच जेजू आमचे सवें आजीर जावन ताका हें बरेंपण दाखयता तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक हें सगळें आमकां देवाचें उतर शिकयता तर आतां आमी कितें करया थोडो वेळ एकवटान ताचेर रावया जेजू आमचे सवें प्रत्येक सुस्कारांत कुडींत मनांत ओतम्यांत येता उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सांगलेलें आसा मनशाच्या नागपुड्यांनी ताणें सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो मागीर तो आमकां जुवांच्या पुस्तकान सांगता म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता तो आमचे सवें रिगून रावता आमी सुस्कार भायर सोडना ताचे सवें रिगून रावया सगळीं आमची चिंतना भावना आसा तितली ताचे सवें दवरली की ना तो रोखडीच ती काडून उडयता आनी आमकां आपल्या बरेपणान भरता ताच्या जिवितान आमच्यान जिवंक जाता आनी जिवंक लागता पूण असलो भावार्थ आसूंक जाय आमचे मदें आनी तें आमी पळोवन जिवंक जाय आनी हे भाशेन आमच्यान जिवंक जाता तर हांव थोडो वेळ तुमकां आतां अशें उठेन दवरात म्हणटा प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता सुस्कारांतल्यान आनी सुस्कार भायर सोडटना आमची सगळीं चिंतना भावना चाल आठवणी आसा तितली ताच्या नांवांत भायर काडया जेजू 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 सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणून सगळें भितर आहा तितलें पिळून भायर काडया हें सगळें भितरलें मागीर जेजून भरोन येतलें जशे भाशेन एक स्पॉन्ज आमी उदक कितें आसत तें पिळून सगळें काडलें की ना मागीर तो पत्तून भरूंक जाता तेच भाशेन आमी जेजून भरोन येवया आमचे वायट सोयी प्रमाणे न्हय आमची वायट चाली प्रमाणे ना म्हणून दुसऱ्यांच्यो वायट चाली ओ सोयी प्रमाणे पूण जेजूच्या एकवटान आमी रावया जेजू तूंच आमचें सवें आसाय तूं आमचे भितर जियेताय आनी आमी तुजे बरोबर जिवंक शकता तर ह्या वेळार आमी हो निश्चय कोत्ता की सदांच तुज्या एकवटान आमी रावतल्या कित्याक तूं आमचें सवें सदांच एकवटान रावताय